12 पर्यंत पळून देत हांव इतलेंच सांगता म्हजो पक्ष स्थापन करता आसतना गरीब जनतेक आधार दिवपा खातीर शेतकऱ्यांक आधार दिवपा खातीर स्थापन केला आनी आज काही प्रमाणात बरे दीस म्हजो पक्षाक आयिल्ले आसा। ज्यो गोष्टी आमी प्रचार सभेत सांगल्या त्यो सगळ्यो पर्सनली इम्प्लिमेंट करपा खातीर म्हजो प्रयत्न आसतलो। 100% हांव थंपिंग मेजॉरिटी ह्या फावटी निवडून येतलो। प्रत्येक फावटी मडकय मतदारसंघात म्हज्या मतदारांनी म्हाका भरपूर मतां दिल्या त्या बद्दल दुमत ना। ह्याही फावटी तांचे पर्यंत पावनासतना सबंद कार्यकर्ते सरपंच पंच स्पेशली बाब निखिल ढवळीकर आनी ताचे बरोबरचे सगळे यंग जनरेशन मुखार सरून म्हजो प्रचार केला आनी त्या खातीर हायस्ट मार्जीन परत एकदां म्हाका मेळटलें अशें म्हाका दिसता। हांवें इतलेंच सांगलां की आमी परिवर्तनाची निवडणूक लढिल्ली आसा आनी परिवर्तनाचे जर लोकांनी मतदारांनी जर परिवर्तन केलां आसत आमकां 9 सीट मेळटली। जर तुमकां परिवर्तन जालें तुमचें आनी तुमी फाटल्यान सुरी मारल्या मनशाक तुमी सपोर्ट करतले काय कितें? कित्याक ऑलरेडी तुमकां 2-3 फावट अशेंच जाला की फाटल्यान सुरी घालीत आसा आनी तुमी तांकां सपोर्ट करतात। आमची 3-3:30 मिटींग आसा। आमी आनी टीएमसी बसून ह्यो गोष्टी फायनल करतले। काल म्हजो प्रुडंटाचेर इंटरव्यू जाला तातूंत हांवें स्पश्ट सांगलां की टीएमसी आनी आमी एकठांय जावन जे डिसिजन घेतले ते दोनूय पक्षाक बंधनकारक कंटिन्युअसली सांगला आपूण बीजेपी अगेन्स्ट हे इलेक्शन लढला म्हणून पूण हे फावटी तुम्ही बीजेपी मॅन्डेट जर गव्हर्नमेंटाक आमकां जर सारकें मेळत आसत जाल्यार ह्यो गोष्टी तुमी सांगल्या त्यो इजिली जाता।